जेजू आमच्या तुझे सोशील धावून धावून आम्ही येता तुझे बेसाव आमकां मागता तुझेच वेगीन आमी लिपता जेजू आमच्या तुझे सोशील धावून धावून आमी येता तुझे बेसाव आमकां मागता तुझेच वेगीन आमी लिपता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन सोरेस्फोत तुमचे सव्य आसूं आनी तुमचे सवे आसूं प्रेदेच्या भयणी भावानो ह्या दिसा खातीर देवाक दिनवासतना आयज आमी भाग्योन त्रेसा बाळका जेजूची परब समोरमता भाग्योन त्रेसा बाळका जेजूचे आपणाच्या जिविता वरवीं आपणाच्या त्यागा वरवीं खेरीत भाशेन मिशनार आसलेल्या पाद्री माद्रींक आनी लोकिकां पासत तिणें विनोती केल्यो 4 वणटी भितर रावून आपणाची पिडा आपणाचे कोश्ट आपणाचे त्रास तांकां भेटयले आनी हाकाच लागून मिशनाराची आस्कारीण म्हणून तिका पयत सभा पाचात्ता भाग्योन ट्रिसान धाकट्यो धाकट्यो वस्तू व्हडे उर्बेन आनी नेटान तिणें केली शी डीड ऑर्डिनरी थिंग्स इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेज तिची देख घेवन आमी ल्हान ल्हान वस्तू बरे उर्बेन करूंक क्रिस्ताची गोवाय आमी सांग कुरपानी बोळ भाग्योन क्रिस्ताक फुडें घालून ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया आनी हे पवित्र रितीन पावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया हांव पातकी सोरपदिनाथ देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें ही जायती पातकां केल्यात ओ म्हजो प्रात ओ म्हजो प्रात ओ म्हजो व्हडलो प्रात ह्या पासत 35 रांचंकवार मरेक सगल्या दुखांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सोरेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर परिरात दियो आमची कागूत करून आमची पातकां भुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक मोहिमा देवाकून स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सोरेस्वरा देवा सोरीच्या राया सोर परिदा देवा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाचता तुज्या तर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता सोमिया देवा देवाचे शेले तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूत कर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देव बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन प्रार्थुया मी समी भेटयता मेल्विन आनी वेलोमी फेर्नांदीस हांचे पासत आयज ती आपणाचो लग्नाचो दीस समोरमता तो तांचे पासत मागतना एरूय कोण आपणाचो लग्नाचो दीस समोरमता तांचे पासत मागुया तशेंच कोण आपणाचो वाडदीस समोरमतात खेरीत भाशेन रेहान सोजा पेल्सी डिनीस आनी जोलन रॉड्रिगीस आनी एरूय कोण आपणाचो वाडदीस समोरमतात तांचे पासत मागुया तशेंच कोण पिडेंत आसा तो हॉस्पिटलांनी घरांनी
ताणें आमकां मागूंक लायला तांचोय उगडास करुया. तेव्हा आमच्या भोव मोगाल बापा, आपणाचें किरकोळपण आनी असोकताय ओळखून आपणाचे न्हय बगोर तुजेरूच सगलो विस्वास देंवता त्या मनशांक तुज्या गोपान तूं माये मोगान घेताय. भाग्योन त्रेसा बाळका जेजूच्या तुवें दाखयलोले काल्तिकायेचे आनी भुरग्यापणाचे वाटेर आमकांय चलून व्हर आनी अशें तुज्या सासणीक सुखाच्या गोपान पावय. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देवची आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवत चलयता सासणाच्या सासणाक. Amen. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. जेरुसाल्या खुशाल जा, तिचो मोग करतल्या सगळ्यांनो तिचे पासत संतोष बरीत जायात. तिचें दूख करतल्या सगळ्यांनो तिचे पासत खुशालकायेन मुरगटात. बुजवण दितोली तिची होड्डी चिवून तुमी दादोशी जायात आनी तिच्या बोल्लोल्या होड्ड्यांतले पिवून पिवून खोशी जायात. कित्याक सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा, एके नदी पोरी हांव तिका शांती धाडटलो आनी घोसघोशीत वांट्या वाला पोरी राष्ट्राची मोहिमा ती आपल्या होड्ड्यार सगल्या बाळांक उबारून दवरतली आनी आपले उंटीन तांकां खेळयतली. आपल्या पुताक बुजवण दितली आवय पोरी, हांव तुका बुजवण दितलो आनी जेरुसाल्या वरवीं तुका बुजवण मेळटली. हें पळोवन तुजें काळीज संतोशी जातलें. तुमचीं हाडां तोंडा वरी फुलतलीं आनी सोर्वेस्पोराचो हात तुमच्या सेवकांक राखता म्हूण गोमून येतले. देवाचें उतर हें. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सोर्वेस्पोरा तुज्या गोपान म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. सगळीं म्हणुया. सोर्वेस्पोरा तुज्या गोपान म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. सोर्वेस्पोरा म्हज्या काळजान गोर्व म्हटल्यार ना. म्हज्या दोळ्यांनी वडविकेची आशाय ना. वडविकेचो रस्तो हांवें दवरलो ना. म्हजो हात पावना तसल्यो व्हड व्हड वस्तू हांव आशेना. जबाब. सोर्वेस्पोरा तुज्या गोपान म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. म्हजें काळीज हांवें थंड आनी शांत करून दवरलां. जशें दूद सोडलोल्या भुरगे आपल्या आवयच्या उस्क्यार तसल्या सुपुल्ल्या भुरग्या सारकें जालां म्हजें काळीज. जबाब. सोर्वेस्पोरा तुज्या गोपान म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy sorbesporak, soy, soy. Soy sorbesporak, soy, soy. Soy sorbesporak, soy sorbesporak. Soy sorbesporak, soy, soy. तुमचे भितरलो कोण व्हड तो तुमचो सेवक जावचो. आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो म्हणटा सोमी. Soy sorbesporak, soy, soy. Soy sorbesporak, soy, soy. Soy sorbesporak, soy sorbesporak. Soy sorbesporak, soy, soy. सोरेस्पो तुमचे सवे आसूं. आनी तुमचे सगळे आसूं. माथ्या परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमया. जेजूशी येवन चिसांनी विचारले, स्वर्गराज्यान सगळ्यावन व्हड कोण? तेन्ना जेजून एका धाकट्या भुरग्याक आपोवन हाडून ताच्या फुड्यान ताका उबो केलो आनी म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता,
तुमचें मन बदलल्या बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्या वरी जाल्या शिवाय स्वर्गा राज्यांत तुमी भितर सोदचिनात. म्हणटच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या परी ल्हान करीत जाल्यार तो स्वर्गा राज्यांत सगल्यावन व्हड. आनी असल्या एका धाकटुल्याक कोण म्हज्या नांवान घेतीत जाल्यार तो म्हाकाच घेता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भयणी भावनो, लुईस मार्टीन आनी सेलिया मारी ह्या दोगांय घोव बायलांक 9 भुरगीं आसलीं. 9वांतलीं फकत 5 भुरगीं साल्वार जालीं, 4 भुरगीं मेलीं. 1873 ह्या वर्सा 2 जानेराचे निमाणे भुरगे तांकां जल्मले. ताका नांव तांणी दवरलें मारी फ्रांस्कॉयस तेरेसा. मारी फ्रांस्कॉयस तेरेसा दुबावरेंत निमाणे भुरगे अस्कोत आसले. आनी जेन्ना ते 4 वर्सांचे आसले पळय तेन्ना ताची आवय झॅली मारी हो संवसार सोडून गेली. जेन्ना आवय मेली पळय तेन्ना मारी फ्रांस्कॉयस तेरेसा आपणाची नदर आपणाचे व्हडले भयणीचेर घाली, पावलीनाचेर. एक आवय कशी ताका पाचारताली ती. पूण आनीक 4 वर्सां जाताच जेन्ना 9 वर्सांचे आसले पळय तेन्ना पावलीन कार्मेलीत कॉन्वेंटान भितर सरलें. जेन्ना पावलीन कार्मेलीत कॉन्वेंटान भितर सरलें पळय तेन्ना धाकट्या मारी फ्रांस्कॉयस तेरेसाक नर्वस ब्रेकडावन जालो. आनी नर्वस ब्रेकडावन जावन बरेंच दुयेंत कशें जालें, बोब मारतालें, रडटालें 9 वर्सांचें भुरगें. आनी जेन्ना खाटीर ते बोब मारताले ताच्यो भयणी आनी बापूय ताची सरभोंवती आसलीं. एका दिसा रातच्या वेळार ताच्या मेजाचेर सायबीण मांयची मुर्ती आसलेली. आनी सायबीण मांयची मुर्ती चिवी कशी जाली ताका पावली आनी त्याच घोडेर सावन तें सारकें बरें जालें. एक विस्मीत कशें, एक मिलाक कशें सारकें बरें जालें. आनी बरें जावन खेरीत भाशेन देवसपणी देवाक पयलो आनी वयलो जागो दिवपी, मिसांत वांटो घेवपी तेंच भाग्योन त्रेसा. प्रितीच्या भयणी भावनो, रोखडीच तिची 2 भयणी मारी कार्मेलीत कॉन्वेंटान भितर सरली, दुसरी आनी तिसरी लेओनी सिस्टर्स ऑफ पुअर क्लेस ह्या कॉन्वेंटान भितर सरले. तेन्ना सावन धाकटे मारी आपुणूय कॉन्वेंटान भितर सरतलें ही भावना तिच्या मनांत रिगलेली. जेन्ना ते 13 वर्सांचे आसले पळय तेन्ना पयलो कोमयाव घेताच आनी खेरीत भाशेन ते रोमाक वचोन येवजिता, पिलग्रिमेज टू रोम. आनी आपणाच्या बापाय बरोबर जेन्ना ते रोमाक वेता पळय तेन्ना त्या काळार एक खबर घासताली. कोणाची खबर घासताली काय? फ्रांझिनी हाणें एक व्हडली क्रीम आदारलेली आनी क्रीम आदारून ताका मन्नाची सोजा फाव जाल्लेली. आनी ट्रिजा कितें कोत्ता काय? ट्रिजा ह्या किरमीदोरा पासत विनोती कोत्ता. ताची जिवीत बदलूंक, ताचो आत्मो स्वर्गार वचूंक प्रार्थना कोत्ता, त्याग कोत्ता, सॅक्रिफीस कोत्ता. आनी जेन्ना फ्रांझिनीक मारपाक वताले पळय तेन्ना थंयसर पाद्री आसलो, पाद्रीच्या हातान कुरीस आसलोलो. तेन्ना हो फ्रांझिनी कितें कोत्ता काय? व्हडलो होर किरमी दवरतो. पूण जेन्ना पाद्री कुरीस घेवन आसा तो पळयता पळय तेन्ना ताच्या हातांतलो कुरीस काडटा, त्या कुरसाचो उमाव घेता आनी पाद्री लागीं पोत्तून दिता. तीच घोडी सगल्या खबरापत्रांचेर, न्यूज पेपराचेर छापून येता.
हें कित्याक लागून जालें काय? हें जालें कित्याक ट्रेजान हाच्या ओतम्या पासत ओतम्याचे सोडवणे पासत मागणे आनी त्याग केले देखून त्या मेरेनसान ओदीक नेटान ओतम्याचे सोडवणे पासत ट्रेजा मागणें कोत्ताली. जेन्ना 14 वर्सांचे जाता पळय तेन्ना ते कॉन्वेंटान भितर सरूंक वेता, कार्मेलीत कॉन्वेंटान जेन्ना भितर सरूंक वेता पळय तेन्ना तांकां घेनात, भिस्माशी वेता. बिशप म्हणटा तुका पिराय सांग ना. तेन्ना पाप साहेबाशी वचोन ते विनोती मागता ताका कॉन्वेंटान भितर घेवपाक परवानगी दी म्हणून. पळय तेन्ना पाप साहेब ताका म्हणटा, इफ गॉड विल्स यू वील. जोरी तो देवाक खोशी आसा थंय तूं भितर सोदतलें. तोय पिराय जायनासतना परवानगी दिना. 16 वर्साची आसतना ट्रेजा मारी फ्रांस्कॉयस ट्रेजा कार्मेलीत कॉन्वेंटान भितर सोदता आनी भितर सोदताच आपणाचें नांव तें बदलता. ट्रेजा ऑफ चायल्ड जिजस, बाळका जेजूचें भाग्योन तेरेसा. प्रिदेच्या भयणी भावनो, जेन्ना ते कॉन्वेंटान भितर सोदता सोंपें सांगना. थोडी वर्सां जाताच ताचो बापूय सोंपलो आनी बापूय सोंपतोच निमाणी भयण सेलीन ती कार्मेलीत कॉन्वेंटान भितर सोदता. प्रिदेच्या भयणी भावनो, भाग्योन ट्रेजा बाळका जेजूचें कॉन्वेंटान भितर सोदतना दुयेंत जातालें, बोगोर दुयेंत जातालें. कित्याक ताका TB हें दुयेंस जाल्लेलें आनी जायते बेश्टे ल्हान भाव ते भितर कॉन्वेंटान रावन करताले. जावं कुजनान भासणां घासपाचें, जावं रांदपाचें, असलें ल्हान ल्हान काम करून व्हडे उर्बेन ते काम करताले आनी जायतो वेळ भोव पवित्र संस्कारा सोशीन ते सादताले. जावं घोडे रातच्या वेळार जावं दनपारच्या वेळार जेन्ना काम करना तेन्ना ते भोव पवित्र संस्काराशी वेळ सादताले. इतलें जेजूक चिकटून रावलेले की ताची खोशी आसलेली मिशनारच्या गांवांत वचून वावर करपाक. पूण ताका घडोवंक ना देखून 4 वयणटी भितर रावून मिशनार वावुरतेल्या पाद्री माद्री पासत ते मागणे आनी त्याग आनी सॅक्रिफायस करताले. ताचें जिवीत सोंपें जावंक आगोडायेन भरलेलें, पिडेन भरलेलें. पूण तोरी आसतना हे सगळे कोश त्रास पिडा ताणें जेजू खातीर आनी ओतम्याच्या सोडवणे पासत ताणें भेटयलें. जेन्ना ते मन्नाचे तोडेर आसले मन्नाक तेन्ना ते अशें म्हणटा, आय डू नॉट डाय बट आय एंटर इन टू हेवन. हांव मरना पूण हांव स्वर्गीच्या राज्यान भितर सोदतां. आनी निमाणे घोडेर जेन्ना ते मोत्ता मोत्ता ताची उतरां अशीं जालीं, ओ माय गॉड आय लव यू. ओ म्हज्या देवा हांव तुजो मोग करतां. हें म्हणीत 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 हो संवसार ते सोडून गेले. 30 तारखेर सप्टेंबराचे 1897 ह्या वर्सा. तेन्ना ताका 23 वर्सां आसलेलीं. 23 वर्सांचेच हो संवसार सोडून गेले. प्रितीच्या भयणी भावनो, हाकाच लागून आयचे शिवटमान आमकां भुरग्याचें रूप आमकां दाखोळ कोत्ता. भुरग्यां परी सादेपण जावन, सादी मनशां आमी जावंक, भुरग्यां परी देवाचेर पातयेवंक, भुरग्यां परी आमी खालतीकायेचे मनशां जावन हें स्वर्गीच्या राज्यांत भाग्योन ट्रेजा बाळका जेजूचे भाशेन स्वर्गीच्या राज्याची वांगडी आमी जावंक आमकां उलो जाण आसा. भाग्योन ट्रेजा बाळका जेजूचे ल्हान ल्हान कोन्या वरवीं ताणें आपणाची हुशारकाय आनी उर्बा ताणें दाखोळ केली. शी डीड ऑर्डिनरी थिंग्स इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे. सगळीं ताची भयणी, 5 भयणी जी साल्वार जालेली ती 5 भयणी कॉन्वेंटान भितर सरली. कित्याक पवित्र कुटुंब पवित्रपणान भितर येता आनी पवित्रपण दाखोळ कोत्ता आनी ताचें फळ सगळीं जाणां कॉन्वेंटान भितर सरलीं. प्रितीच्या भयणी भावनो, आयज बाळका जेजूचे ट्रेजाची परब पाळटना खेरीत भाशेन तिचे गूण आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत आमी आपणावया आनी खेरीत भाशेन ल्हान ल्हान वस्तू अदीक उर्बेन करून देवाक मोहीम हाडूंक हीच जावनी आमचे आवडे. आमेन.
म्हज्या भणी भावानं म्हजें तुमचें बलिदान सर्परिरात देवपाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नागे पयत सभेच्या देवाक सुरेस्फोर मानून घेव. भोव कोनवाल्या बापा, काल्तिकायेची, विस्वासाची आनी मोगाची सोर मनशाचे सोडवणे पासत तुका समोर पिल्लेले भाग्योन तेरेसाचे त्यागीक जिवीत तुका मानतात असलें बलिदान जालें. ह्याच तिचे शोगूण आमच्या काळजांनी वाडोय म्हूण आमी मागता आनी आमचें जिवीत ह्या जेजूच्या बलिदानांत मनशाचे सोडवणे पासत तुका भेटयता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सुरेस्पो तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी तुई सर्वेस्पराताय उबारता. सुरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सुरेस्परा पवित्र बाप्पा, सोर परिदार आनी सासणाच्या देवा, सोर कल्याणी सोदताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सोर्गीच्या राज्या खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या भाग्योन त्रिसा बाळका जेजू पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखाणटाव. आपल्या ओरंबाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताचे डेणे ह्या जिवितांत तूं आमकां चाखूंक दिताय. देखून सगल्या देवतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवितून सगल्या पवितपणाची सोर तुज्या पवित आत्म्याक धाडून इडेनी पवित करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचे भक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनचे पासत ते वारयतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावाताचो घोट परगोटुया. सुन्याची सू आमी होऊन डोकाता आनी एकाशी इतले पियेता. इतले भोवती तूं वैभवाने सू आमी तुजे मरून परगोटा. बापा, जेवच्या मन्नाचो आनी पुनोवन जेवणपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो आनी सडवणेचे काल तुका समोर पिता. तुजे मुखार योगांची सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आम्हा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेस्परा के प्रितमेचेर विस्तारलेचे पयत सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आनी सिम्या आमच्या गोळी बापाक आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रीती मोगांत वाडय. पुनोवन जेवणपणाचो बरोसो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसरीत मुखार मोल पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती भाग्यवन तुजे
तिच्या पोती आनी आमच्या आस्कार्यात सांगाती भाग्योन तो दिता भाग्योन त्रिसा बाळका जेजूची भाग्योन जुसेवास आनी सोर्गकाली तुका मनवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी त्याच्या संगाताची महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्वपतीदार बापा सर्वंतन वैभव तुका सासणाच्या ससनाक Amen. आमच्या सुरुंदराची याज्ञा मनात धरून ताणें शिकवलेले प्रार्थन तीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी गोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां घोस आनी आमकां ताणीन पडोवन ठेवं नाका पूण वायरांतली आमकां निवार सोरेस्परा सोर वायरांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांचो काय आमकां दी सोरीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवंशन उतरेकता तर आमकां उदार काकोतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोराकांतली वाटाय कित्याक रास मोठी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोतांक म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पुंचे पळयत सोबेच्या बाटाचेर दिसकाल आनी जी गोडशे पड म्हणून तिका शांती दी आनी तूंच काय एकवटान सांबाळ सोची येता आनी राजवत चलयता सासनाच्या ससनाक Amen. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्य आसूं तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शिडे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शिडे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शिडे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी इच्ती देवाची शैली संसाराचे पाप काडटा ती शैलेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना म्हज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळचेली Jesus wading polia solita tu gelo solun makailo orin hauti sheli tu katsu kondili tu shentai borma Soro sonaka Uli hati shiri Tu katsu kili Tu cetai bormaka Soro sonaka Jesus vadik mo Sarlo aventura Encona Bartoli Peace
प्रार्थूया. प्रितेच्या बापा, जेजूच्या मासा रक्ताच्या जेवणा वरवीं भाग्योन तेरेसाच्या कालसा वरी आमची कालसां तुज्या आनी आमच्या भाव भयणीच्या मोगाच्या उज्यान दिसान दीस पेटोय आनी सगल्या मनशाक तुजी आनी तुवें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताची वळख दिवंक आमच्या बेसा प्रमाणे वावरूंक नवी उमेद आमकां दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. आयज सान ऑक्टोबर हो म्हयनो सुरू जाता. किरीत भाशेन ह्या म्हयन्याक तेरसाचो म्हयनो आमी म्हणटा. पूण तो मागता सदांच ह्या दिसांनी ह्या म्हयन्यान तेच तुमी कोचो. तेच जावं घडये प्रवेश करतना न्हयच फकत कुटुंबान जेन्ना मेकळो वेळ मेळटा पळय तेन्ना तेरसाचें मागणें करून देवाक आर्कां दिवची. हेच आमचे आवडे. सुरेस्पद तुमचे सव्य आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर परिरात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचुयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गीत गावया. गिताचो अंक F15. तुझी कोशी जाल्या तुझो कुडी सुबा चोये मोजे फाटल्या मोजो फाटला गोरू तुझी कोशी जाल्या तुझो कुडी सुबा मोजे फाटल्या आपणाच्या जिवा